तर आजच्या व्हिडिओनं मी पळयतले वेम्बली पार्क, वेम्बली सेंट्रल, वेम्बली स्टेडियम, हॅरो. गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. कशे आहात तुम्ही? सगळे बरे उरतले. आता 2 दिसां पयलीं स्नोफॉल जाल्ले, बर्फबारी जाल्ले. रातचे 12:30 जाल्ले आहा पळय, स्नोफॉल स्टार्ट जाल्ले आहा. भायर वचया आनी फिल्मींग करया. इंग्लंड शहर हे आता वॉटफोर्ड. आता 1 जाला. बरो एकदम कुलकुलत वेदर आहा. एकदम शांत वातावरण आणि बर्फ पडपा लागला. आयज स्नोफॉल जावपा लागला. पळय एकदम सुंदर ब्युटिफूल वातावरण आहा. एकदम कोले दिश्टी पडटा आजूबाजून. रातचे कोले खूब दिश्टी पडटा हांगासर. बरें आहा व्यू एकदम पळोवपाक. वॉटफोर्ड शहर आता हे इंग्लंडचे. सारखे सिनेमॅटीक लुक्स दिसता पळय. रातचे 1:30 जाल्यार पावणे 2. आता हे सकाळचे दुसरे दीस. ते सुंदर दिसता पळयात. सगळे कडेन धवे धवे धवे. आणि अजूनही पळय सगळे जाग्याचेर स्नो तशेंच आहा. कित्याक म्हणजे टेम्परेचर अजून पर्यंत -1 दाखयता. रातचे -1 आसलेले, आतां बी -1 आहा आनी -0 हे भाशेन टेम्परेचर देंवपा लागला. ताका लागून ते आयस मेल्ट जायना. आनी गाडयेचे हे पळयात, आतां हे डिफ्रॉस्ट करपाक 15-20 मिनटां तरी लागतले उदक घालून. हांगा लॉ कितें जाणा तुमी, गाडयेचे तुमचे आयस बीस आहा न्ही हे भाशेन, जाल्यार तुमी हिंगा ड्रायव्ह करपाक शकना. खूब लोकांक हे रुल्स खबर ना. कितें करता लोक, गाडयेचेर आयस घेवनूच मागीर तशें ड्रायव्ह करपाक वयता. आनी जर पुलिसान आडयले जाल्यार 3 पॉयंट्स आहा आनी वयल्यान 150 पावंडाची फायनूय आहा. तर हे भाशेन जर गाडी फ्रॉस्ट आहा, जाल्यार क्लियर ना तुमच्या आरशा बिरशांनी, जाल्यार ड्रायव्ह करप ना. तर हे लक्षांत दवरात. आतां बीन मेन येवपा लागला पळय फाटल्यान ट्रक. आयज बीन डे आहा आयज. बीन मेन येयला. तर आयज तुमकां मातशें भोंवडोन हाडटा. चला तर. गुड मॉर्निंग तुमकां सगळ्यांक. आनी हांव तुमकां भोंवडोवपाक भायर सरला. आतां पळयात टेम्परेचर कितलें आसा गाडये भितर. तर जॅकेट सुद्दां घालपाक शकना तुमी. ताका लागून जॅकेट काडून दवरात केन्ना वापरता जाल्यार. आनी भुरगे बी तुमचे गाडयेन जर आहा न्ही, जाल्यार तेंच्यांनी बी जॅकेट घालपाक जायना. तर भुरग्यांक भितर गाडयेन बसोवचे पयलीं गाडी डिफ्रॉस्ट करात. गाडी बरें गरम करात, तेन्ना भुरग्यांक गाडयेन बसयात. कित्याक एलावड ना की फाटल्यान भरपूर कारण आहा ते सांगपाक गेले व्हिडिओ व्हडलो जातले. टेम्परेचर -2 दाखोवपा लागला गाडयेन. आनी भितर हांवें टेम्परेचर सेट केला 24 डिग्री. आतां पळयात आरशाचेर उदीक घातलेले, ब्लर जाला, फूल आयस जाला. रोखडेच आयस जाले उदीक घालतात. ते हांवें शिल्ड कवर घातलेले तरी पूण इतले. आतां पळयात आत्तां उदीक घातलेले फूल आयस जाले. आतां हे आमकां डिफ्रॉस्ट करपाचें. अशें गाडी चलोवपाक शकना आमी. मातशें रावया. एडिशनल फॅन घेतला हांवें. जर इंडेक बीन वापरतले जर आहा तुमी, शिमला, कुल्लू, मनाली वतले न्ही, तेन्ना असले फॅन बरे गरजेक पडटले. रोखडे लावपाक रोखडे डिफ्रॉस्ट जातले. आतां हॅरो पावला आमी. हांगा लेफ्ट सायडीन हॅरो कॉलेज आसा, बरें पॉप्युलर आहा तें. रायट सायडीन पळय सगळे ग्रावंड एकदम वायट जाल्ले आसा स्नो पडून. हांगासून वेम्बली 4 मायल उरतले. वॉटफोर्ड रोड म्हणटा हे रोडाक. आनी लेफ्ट सायडीन व्हडलें हॉस्पिटल आहा, नॉर्थवीक पार्क हॉस्पिटल म्हणटा तेका. आतां वेम्बली पावल्ले आसा आमी. हे सडबरी म्हणटा हेका. सडबरी पार्क लेफ्टान. आनी हे वेम्बली सेंट्रल.
हे वेमली सेंट्रल सारके हांगा रायट सायडीन एक गोवन रेस्टॉरंट आहा, अजुनूय आहा का खबर ना म्हाका, पयलीं आसलेलें. आनी थंय हे थिंगा चेन्नई डोसा म्हणून एक रेस्टॉरंट उरतालें, एकदम सवाय. पण एक फावटी जेयला काय ना दुसरे फावटी वचपा नासलो, कारण गॅस भरताले पोटान, उदीक पिवन पिवन जीव काबार जातालो. आनी हेजे रायट सायडीन जे आहा हिंगा मेळटलें तुमकां वेमली सेंट्रलाचें स्टेशन रायट सायडीन, ते टी के मॅक्स बरयलें पळय थंय त्या सायडीन रायट सायडीन वचप, थंय तुमकां मेळटलें स्टेशन. हांगा रायट सायडीन एक दुकान आहा नुस्त्याचें, चडशे तुमकां गोंयकार थंय दिश्टी पडटले, नुस्तें मेळटा हांगासर भरपूर. सायडीन रायट सायडीन लंडन रोड, मातशें गोवन फंक्शन तियात्र हे सगळें जाता थिंगासर. पावनलँड आहा सवाय दुकान हांगासर, ते वटेन लेफ्ट सायडीन मॅकडॉनल्ड. आतां फुडें जे बिल्डींग दिसता न्ही आतां तो बांदला बिल्डींग, नवे बिल्डींग ही आतां जाले वर्स 2 वर्स जाले आसतले, तेजे पयलीं अशें सिस्टम नासलेलें. हे लुक्स फूल चेंज जाले आतां वेमली सेंट्रलाचे. आतां सरळ गेले काय ना वेमली पार्क, वेमली सेंट्रल, नॉर्थ वेमली हे सगळे आजूबाजूनच आहा. वेमलीचे 4 पार्ट आसा, वेमली, नॉर्थ वेमली, आल्पटन, सडबेरी. लेफ्ट सायडीन हांगासर तुमकां गोवन रेस्टॉरंट मेळटले, क्रॉस रेस्टॉरंट, बरें पॉप्युलर आनी बरें एकदम ताजें जेवण मेळटा हांगासर, तुमी येवन पळोवचें. क्रॉस रेस्टॉरंट. हांगा रायट सायडीन एक गांधी बिल्डींग म्हणून उरतालें, आतां तें मोडून आतां हे न्यू बिल्डींग मारला, गांधी हाऊस म्हणून आसलेलें हिंगासर खूब पयलीं, 4-5 वर्सां पयलीं. तर स्ट्रेट गेले का सेंट्रल लंडन वचपाचें वाट, आमी लेफ्ट वतले, वेमली पार्क वता आमी आतां. हांगासून वेमली पार्क स्टार्ट, ते भायर थिंगा स्टेडियम दिसता रायट सायडीन, उजव्या सायडीन स्टेडियम दिसता. हांगासून चलत गेले बी पावतले. ड्रायव्ह करून गेल्यार तुमकां थिंगा पार्किंग एक जागो मेळपाना, गाडी दवरपाक खंयच जागो ना थंयसर. रायट सायडीन गेल्यार सरळ वचपाचें आनी डिझायनर आउटलेट वता जाल्यार हांगासून रायट मारप. हॉलिडे इन आहा न्हू हॉटेल. आता हे वेमली पार्क स्टेडियम हेजे आजूबाजूनच आहा स्टेडियम, ते पळय हिंगासून दिश्टी पडटा. एक 2 मिनटाची वाट चलून वचपाचें. जर तुमी केन्ना येयले तर हांगा मॅकडॉनल्ड्स आहा आनी चाव कॉफी खावपाक, आनी हे पार्किंग तुमकां 2 वर फ्री आहा हांगासर. आनी वेमली स्टेडियम पळया तेवटेन, वेमली स्टेडियम तेवटेन आहा वेमली पार्क, आनी नियरेस्ट स्टेशन म्हणटा ते वेमली पार्क. तर स्टेडियमाचे मातशें आजूबाजून वचून पळोवया. स्टेडियम दाखयता तुमकां खंय आहा ते. बरो कुलकुलोत वेदर आहा, थंड एकदम. 2 डिग्री, -2 डिग्री आहा. म्हणजे गाडयो पळयत जर न्ही, गाडयो जर तुमी पळयत जाल्यार अशें दिसता फ्रिजरासून काडून आत्तां भायर दवरला अशें, सारकें फ्रोजन. हे पळया करीस म्हणटा थिंगा तेजे फाटसून पार्किंग डायरेक्ट भितर येयले सारकें हिंगासर स्टेडियम, आनी तेजे फाटल्यान स्टेशन, आनी थिंगासून तुमकां दिश्टी पडटा ते वेमली स्टेडियम. हांगासून सरळ वचून पळोवया आमी थिंगासर, एक रावंड मारून येवया. फोन मात सांबाळून दवरा, कोण केन्ना फोन फारेन धांवतले सांगपाक शकना, तर मातशें सांबाळून रावपाचें पडटा हिंगा. मूर्ख लोक भरपूर मेळटले तुमकां, चोर चकाटी असले. हे आता वेमली पार्क, वेमली स्टेडियम हांगाच आसा. स्टेडियमा कडेन आमी हांगासून सरळ गेल्यार तुमकां स्टेशन मेळटलें, वेमली पार्क स्टेशन. आनी तेच्या अपोजिटान सारकें तुमकां ही बिल्डींग दिश्टी पडटली, स्टेडियम सारकें अपोजीट. आनी त्या सायडीन ब्रँड सिवीक सेंटर हे सगळें मेळटलें. हाऊसफुल 3चे शूटिंग बी हांगासर जाल्लें. तर हे वेमली स्टेडियम. आता वेमली स्टेडियमान पावलो आमी. थंड भरपूर आहा, कुलकुलो एकदम.
मातशें वयर वचून पळोवया कितल्या लोकांक वेम्बली स्टेडियम पळोवपाचें आसलेलें. खूब लोकांनी मेसेज केल्ले. घेता 4 समोसा आणि वता हॅरो. आता आमी हॅरो ऑन द हिल हॅरो आहा. हॅरो पावतात तुमकां अशें दिसतलें की फूल प्रॉपर इंग्लीश कंट्री सायड म्हणटा न्ही तशें परने घरां, बरें लोकेशन, सिनेमॅटीक व्यू, अशें चडशें फिल्म शूटिंग बीन हांगासर इंग्लिशाचे जाता भरपूर. बरें सिटी आहा, बरें एकदम बरें दिसता हांगासर चलपाक. परने तुमकां घरां मेळटलीं हांगासर. वाट धाकटे सुंदर सुंदर एलिवेज असले तुमकां हे सगळे वस्तू हांगासर पळोवपाक मेळटले. हे लंडन शहराचे मातशें पयस पडटा. हांगासून लंडन शहर 30 किलोमिटर एक उरतले. पळय वाट पळय कितले बारीक बारीक घरां पळय कशें आहा ते. हो माजर वता. तर हांगा मातशें आजूबाजून भोंवया. हेरोचे अनेक व्हिडिओ येवपाचे आहा. ते सिटी सेंटर आनी ते सगळे दाखयतले आमी तुमकां. सारके फूल इंग्लंडाचे टूर करपाचे आमी फूल. ते सगळे जागो पळोवया. हे पळय हांगाची घरां अशें आहा. एकदम बारीक धाकटुलीशें एकदम वाट. फुडसून गाडी येयल्यार हिंगा शिरकता मागीर आमी. राव बाबा राव. हे रावलो वय. तर चॅनल सबस्क्राईब करा. सकयल सबस्क्राईब बटन म्हणून आहा. सकयल सबस्क्राईब बटन आसा. सकयल सबस्क्राईब बटन आसा ते एक पटी दामपाचे. हे आता हॅरो ऑन द हिल. फ्री पैसे पडना ताका. तेतून कितें जातले आमचे केन्ना व्हिडिओ येतले न्ही तर तुमकां नोटिफिकेशन मेळटले. आनी वता ते बेल मारवा विसरनाका ना. नॉर्थ एरो आहा, साऊथ एरो आहा, हे सगळे आजूबाजूनच आहा हेजे. मातशें पळोवन घेया सगळे. एक रावंड मारून पळया. लेफ्ट सायडीन पळया आतां फूल ग्रावंड वायट दिसपाक लागला एकदम. फूल आयस भरलेलो आहा. भरपूर बारीक जागा मातशें सांबाळून चलोवचें पडटा एकदम. पळयात दोनूय सायडीन गाडी पार्क केल्ले हांगासर. चड जागो ना. सायन मात सारके पोवचे पडटा नाजाल्यार गडबड जावपाचे चान्सीस उरता लोकांचे. हांगासर फक्त लेफ्ट. हे समोसा घेतला हांवें वेम्बलीसून. आनी हां व्हिडिओ चॅनल सबस्क्राईब करा. एकदम फ्री आसा. ताका पयशे पडना. व्यू पळय हांगासर कितलो बरो वातावरण आहा. सेम सगळे वायट. तर हे आता हेरो पावला आमी. पळय पोरणी बिल्डींग पोरणी घरां. आता वयतात न्ही वयता ते लायक बटन दामपाक विसरनाका. आनी जाता जाल्यार व्हिडिओ तुमचे फ्रेंड सर्कलान फॉरवर्ड करात आनी दाखया लोकांक कोंकणी आनी आमचे कोंकणी भास. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन तर दुसऱ्या जाग्यार दुसऱ्या लोकेशनाचेर. आयचो व्हिडिओ कशे दिसले तुमी सांगतलेत न्ही. तर देव बरें करूं सगळ्यांक. देव बरें दीस दिवं.